Welcome back. Some of the locals from Ponda have complained about harassment by a flying squad of the Election Commission. They claim that flying squad disrupted their family function on suspicion of foul play. Some of the women complained of ill treatment by the police officials. The agitated group has condemned this act by the flying squad. A group of residents from Dharli Ponda gathered at the Ponda police station on Monday. They complained that their family function was disrupted by the flying squad of the Election Commission. तर त्या पोलिसांनी भितर वचून जबरदस्तीन त्या बायलांच्या हाताक धरले, थोड्यांचे दाणे मारले, कोणाक धाकटो लायल्या, 2 बायलांचे मणी तोडले. जो उमेदवार जो आसा कितें ताका दिसता की आपले पांया सकलची वाळू घसरत गेले म्हणून आनी हांगा हे कित्याक करपा म्हणजे सामान्य मनशान आपल्या घरा कडेन बर्थडे पार्टी करची न्ही, सामान्य मनशान आपल्या घरान कसलें फंक्शन करचें न्ही, अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या. आयज दहशत हेच लोक करता आनी हे सामान्य लोकांचे तोपता. Moreover, some of the women who were present at the get-together claimed that they were ill-treated by the police officials. एक ऑफिसर येलो भितर आमी बसलेले शेजारा घरागेर बसलेली ते आमी बसलेली अचानकच येयलो न्हू आमकां कांयच कळना कितें जालें म्हणून ते सामकें हें करपाक लागले. म्हाका तर कांयच खबर ना, हांव दोळे धाकून अशें हात तेकोन आसलेली, कितें जालेंच कळना. म्हाका धरून सरून कशें अशें ओडलें ते म्हाका कळ्ळें म्हणजे हांगसरल्यान अशें हें जालें न्हू म्हणी हें जालो म्हणून हांव आनी ताका पळोवंकूच ना, मनीच म्हाजो सोदपाक उरलें. Ponda police claim that flying squad functions under the SDM. They have demanded a written complaint. They are under magistrate. They are the executive magistrate. They are under the RO. म्हणजे आता म्हणजे लोकल रिटर्निंग ऑफिसर. लोकल बायलांक त्रास जाल्यार तुम्ही ते कंप्लेंट आम्ही कंप्लेंट घेता पण दिता म्हणून सांगला न्ही ताणें. A reporter from Ponda, Vivek Prabhu. Union Minister of State for Information and Broadcasting, Sachin Pilot, has cautioned that small political parties are mushrooming in the state to split the votes of the Congress party. He was campaigning for the Congress candidate in Murgaon, Sankalp Amonkar. सब चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? सरकार बनानी है? नहीं. एमएलए बनना है? नहीं. तो काहे को चुनाव लड़ रहे हो? कांग्रेस की 500 वोट, 200 वोट, 50 वोट कम कर दें, ये उनका एक ऑब्जेक्टिव है. इसलिए आप अपनी वोट को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना. Sachin Pilot was in Goa to campaign for the Congress candidate. He said that the Congress-led government has worked to provide jobs to the youth and development. Sankalp Amonkar reassured to fulfill the promises in the manifesto. He said that Rahul Gandhi has expressed his faith in him and would prove it right. आमच्या गव्हर्नमेंटाकडसून तशेंच सेंट्रलाक जो आमचो गव्हर्नमेंट आसा काँग्रेसीचो, दोन्ही गव्हर्नमेंटाचो ताळमेळ जो आसा गोंयचो आनी सेंट्रलाचो, आनी हांव हांगलो काँग्रेसीचो आमदार म्हणून हांव जे मॅनिफेस्टोन बरयलेले आसा आनी जे तुमकां हांवें प्रॉमिस केलेले आसा ते पूर्ण करतलो, हे तुमकां आयज हांव उतार दिता हांगा. Our reporter in Vasco, Surendra Madkekar. President of the BJP, Nitin Gadkari, has said that the BJP aims to make Goa #1 state in the country. Leader of opposition Manohar Parrikar has assured 300 jobs in the first year if the BJP government comes to power. Nitin Gadkari was speaking at a public meet in Maya constituency. He said Congress is a party with family politics. काँग्रेस हा परिवाराचाच पक्ष आहे, हा लोकतांत्रिक पक्ष नाहीये. मी परवा उत्तर प्रदेशमध्ये होतो. मुलायम सिंगची पार्टी म्हणजे बाप आणि मुलाची पार्टी, काँग्रेस पार्टी म्हणजे आई आणि मुलाची पार्टी, मायावतीची पार्टी म्हणजे होलसेल किराण्याचं दुकान, एकच मालकी, बाकी कोणी काही नाही. पण भारतीय जनता पार्टी ही लोकतांत्रिक पार्टी आहे. या गोव्याचा विकास करायचा आहे, गोव्याच्या गावाचा विकास करायचा आहे. मी तुम्हाला विश्वासाने सांगतो, गोव्यात नवीन उद्योग निर्माण झाले पाहिजे, तरुण मुलांना रोजगार मिळाला पाहिजे, गोव्यात प्रत्येक गावाला रोड झाला पाहिजे, गोव्यात 24 तास वीज मिळाली पाहिजे आणि गोवा हे हिंदुस्थान मधलं पहिल्या क्रमांकाचं राज्य झालं पाहिजे. हेच भारतीय जनता पार्टीचं स्वप्न आहे. Manohar Parrikar assured the people in Maya that he would give 300 to 400 jobs in the first year of BJP government in power. पहिल्या वर्षात 300-400 नोकरी दिवपाचे आश्वासन दिता. Our reporter in Maya, Uday Parab. Now a look at the political events in the state. Independent candidate from Navili, Avartino Furtado says
His priority is to organize health camps for adults. He would try to solve the garbage and sewerage problems. Election तो मुझ बारा राव है आणि corruption आणि गुंडागिरी आम बंद करूया. हांवें येल म्हणटरीच ती मुगे first priority आसतली garbage, drainage आणि health camps करपा for जाणटेल्यांक. युथाक एक पयस घेवपाना मुझे जॉब दिवपा आणि होरें घेवपाना. Vijay Sardesai says he is against family politics. काँग्रेस पार्टीन आसतना उलयतालो की गोंयांत फक्त 5 फॅमिलींनी जर वांटून खाले जाल्यार खंयचेच गोंयकार बरो आत्मसन्मान सेल्फ रिस्पेक्ट आशिल्लो गोंयकार आयकून घेवचो ना. सो हे करूं नाकात म्हणून. पूण काँग्रेसीन करपाचें आहा तें केलेंच. बाब दिगंबर कामत मुसलमाना खातीर खूब काम केल्लें आहा पूण ताचें थंय कांय चलना. काकूट दिसता म्हाका ताची. ताणें थंय व्हडलें स्टेटमेंट दिलो कोणाकूच गट्स आसपाना विजयाची तिकीट कट करपाक आणि 7 दिसांनी तिकीट कट झाली. BJP candidate from Kurchade, Nilesh Kabral says voters should not give Congress another chance. श्याम सरडेकर MLA आसा कुचड्याचो आश्वासन दिता आणि मागता आमकां फुडलीं 5 वर्सां दिया. कित्याक 5 वर्सां दिवपाक जाय? फाटलीं 5 वर्सां दिल्ली तेन्ना येदे व्हडले पत्रक दिल्ले तितले पत्रकातले कितें कामां केली ताणें? कसली कामां केल्ली आसा? म्हणटा आमकां टायमूच मेळना करपाक आनी कितली वर्सां जाय कामाक करपाक न्ही. BJP candidate from Sangay, Subhash Fardesai says people from Sangay want a change in government. He says people from minority community have also expressed their support to him. सांगे मतदारसंघाक चेंज जाय. चेंज म्हणजेच हे काँग्रेसीचे सरकार जे आसा जे सरकारान अन्याय आणि अत्याचार या जुलूम जे ह्या जनतेचेर केल्ले आसा ताचो बदलो घेवपा खातीर ताचो सूड घेवपा खातीर सगळे मतदार आतुरतेन वाट पळयत आसात. भारतीय जनता पार्टीचे 25च्या वयर उमेदवार निवडून हाडटले आणि स्वच्छ आणि स्थिर अशें सरकार या गोंयचेर स्थापन करतले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मीडिया. Let's take a short break. Stay tuned.